A26, page number 13. A26. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा दी. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची मांडावळ करता सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोऱ्याब्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत आमी मागुया आनी आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया एंटनी कार्वालो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवपाक आमची तयारी सुरू जावपाची आसा. हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया आमच्या देशा पासत. आमचो बिस्प साहेब आमकां किरीत भाशेन उलो मारता आमच्या देशा पासत मागूंक. जेन्ना आतां एलिसांवां जावपाचीं आसात आमच्या देशान लोकशाही सांबाळून उरूंक. प्रे फॉर डेमोक्रेसी. तशेंच ही एलिसांवां जीं जावपाचीं आसात ती बरे भाशेन जावपाक फेर इलेक्शन्स जावपाक आमी देवा लागीं मागुया. किरीत भाशेन आमचेच पासत मागुया लोकां पासत मागुया. आमी कसलेच आशेन पडोना जावंक वो आमी फटोवना जावंक आनीक आमकां जी नीत आनी शांती आमच्या देशान जाय ती आमकां मेळचे पासत आमी हे मिसाचे भेटेन किरीत भाशेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गाय दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजून आपल्या बरोबर आजचे पासत आनी प्रवचन करूंक धाडलेल्या खातीरशी सुचून काडले. खेरीत भाशेन 12 जाण जेजू सांगाता रावून ताचें जिवीत अणभवूंक ते जेजूक गोवाय दिवंक पावले. तशेंच जेजू सांगाताक आनिकूय शीस आसले जाणें जेजूक गोवाय दिल्ली हें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. तांची गोवायकेक उर्वीं शुभ वर्तमान आमकां पावलें कित्याक ताणें शुभ वर्तमान परगटूंक आपलो कायदो म्हूण वळखलो. आयचो सेवा धर्म आमकां होच उगडास करता देखून आमी सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय हो विशय मनांत घेवन ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आनी आमचे पासत मागुया. सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय तुमी हाचे गोवाय हो आयचो विशय भाव भयणीनो. आमी जण एकलो गोवाय आमच्या भावार्थाचे
जेजूच्या बरेपणाचे आमी गोवाय. पूण जायते पावटी आमी ही गोवायकी दिवंक चुकल्या, फाटीं उरल्या. ही मिसाची सुरवातेक देवाचे बोगसणे मागुया. पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सोमया जेजू, तुजें उतर वाचून तुजी वळख घेवंक आमकां संदी आसली, पूण आमी हेर वस्तूंचेर वेळ इबाडला. सोमया काकुतकोर. वातिकान विश्व सभेचे दाखले व आमचे परिशदेचे दाखले दोळ्या मुखार दवरून क्रिस्ता जेजू, आमी खरे गोवाय कशें जिवंक पवित्र सभा आमकां शिकोवण दिता. पूण ती शिकोवण घेवचे बलदेक आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या. क्रिस्ता काकुतकोर. मोबायल फोन आनी हेर यंत्रां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सोमया जेजू, तुजी आमचे कडेन यंत्रां आसात ती वापरून आमी बरी खबर परगटूं येताली. पूण आमी चालत्यो गजाली आनी वेळ इबाडून ही यंत्रां वापरल्यांत आनी आमची जबाबदारी आमी पाळूंक ना. सोमया काकुतकोर. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी ओतम्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोष दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गींचो उतरां व्हरतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरवसो बाळगून ह्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उतरेक उतरावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
जिविताच्या फुडाराक तुमी जेशी मारलो, पूण देवान ताका मरणांतलो पुनू जिवंत केलो. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें. तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमत केलो, जो पवित्र आनी धर्मदूत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाराक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मरणांतलो पुनू जिवंत केलो आनी आमी आमचें गोंय. पूण हांव जाणा भाव भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान कोश दोग बगूंक जाय म्हूण सगल्या परवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सुरशी परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां बोगसोतोली. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जातलो, हे पोरी, तुज्या मुखा मोळाचो पोळ जोर आमचेर फांकोई सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या मुखा मोळाचो पोळ जोर आमचेर फांकोई सर्वेस्परा. हांव उलो मात्तां त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतान सन तूं म्हाका सोडयताय. काकलूट कोर म्हजें मागणें आयकून घे. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोळ जोर आमचेर फांकोई सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दी. तुज्या मुखामोळाचो पोळ जोर आमचेर फांकोई सर्वेस्परा. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोळ जोर आमचेर फांकोई सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटा आनी रोखडीच म्हाका न्हीद पडटा, कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका हुस्क्या बीन तीर कोत्ताय. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोळ जोर आमचेर फांकोई सर्वेस्परा. दुसरें वाचप. भाग्यवन जुआंचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातोक करचें न्हय म्हूण हांव तें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारुटी आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय, बगोर आख्ख्या संवसाराची. जोर तोर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हें कुण्णे वरवीं आमी ताका खरेंच ओडकोताव म्हूण गोमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणटा, पूण ताचो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या ओड्ड्यांत लासून दी आमची काळजां. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
एमावसात हांव आयिल्ल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक अडकलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाडमास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकलेलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो आनी ताणें तांचे उजीर तो केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलों तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्टमरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी दोन भाशेचीं झुजां चालू आसात आजून पासून आनी आमकां खबर आसा खंयचीं झुजां चालू आसात संवसारान सद्याक. एक झूज युक्रेन, रशिया आनी युक्रेन हांचे मदें आजून झूज चालू आसा. तशेंच दुसरें गाझा, इज्रायल आनी गाझा. ह्या झुजान जायते जाण जखमी जातात, जायते जाण मरतात, जायतो लोक बेघर जाल्लो आसा, जायती दूख, जायते कोश्ट. कोणाक नाका झूज, पूण झूज चालू आसा. अशेंच पयल्या विश्व झुजान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जेन्ना जाल्लें, ह्या झुजान एक सैनीक जखमी जालो. ताचे कुशीक एक बॉम्ब पडलो आनी तो जखमी जालो. इतलो जखमी जालो की ताका कळ्ळें आतां म्हजो निमणो ओगोत आयलो, आनीक वाचचो ना. ताचे बराबरचे जे सैनीक आसले ताका आदार करपाक सोदताले, पूण परिस्थिती बिगडलेली. आनी असल्या वेळार एके वाटेन भियोवन, तशेंच दुसरे वाटेन आपूण आतां मरता म्हूण जाणा जावन ताणें आपणाच्यान जाता ते भाशेन उलोवन म्हणलें, सर्गीची वाट म्हाका कोण सांगत? संवसाराची वाट आतां काबार जाली, सर्गीची वाट म्हाका कोण आतां सांगत? ताचे कुशीक आसलेल्या सैनिकान तें आयकलें खरें, पूण तोच एके भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडलो. हांवूय नकळो, हांव कसो सांगतलो? पूण कोण तरी जाणा आसतलोच हें चिंतून ह्या दुसऱ्या सैनिकान व्हडल्यान बोवाळ मारली. सर्गीची वाट तो जाणा जावपाक सोदता, कोणाच्यान सांगूंक जाता? झूज चालू आसलेलें आनी दुसरे वाटेन हो सर्गीची वाट विचारता. आनी असल्या वेळार एक सैनीक आपल्या बोळसांतलें पवित्र पुस्तक काडटा, स्मॉल पॉकेट बायबल काडटा आनी हीं उतरां ताका वाचून दाखयता. जॉन 3:16, जुवांवाचे शुभ वर्तमानान तिसरो आवेस्वर 16वी वड. जॉन कितली? जॉन 3:16. उगडास दवरचो आमी हो सगलो. जॉन 3:16 कितें म्हणटा? खरेंच ताचेर भावार तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जॉन 3:16. God so loved the world that he gave his only son,
Whosoever believes in him shall have eternal life. भाव भयणींनो, ही उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं, आनी ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जरी तर आमी समजत जाल्यार आमचे भितर जो जायतो कडेन दुबाव आसा, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ह्या दुबावाची, हे भिरांतीची खबर करता. शिसांक ताणें विचारलें, इतले कित्याक भियेल्ले आसात तुमी? इतलें सगळें तुमी पळयतात जाणा जावनूय कित्याक भियेल्ले आसात? जाल्यार असली भिरांत आमकांय घडये जायते फावटी आसा. एके भाशेचें झूज आमचे भितर पेटलेलें आसा. आयज आमचे भोंवतणी हांगासर झूज कशें पेटलेलें ना, आमचेर गुडयो पडनात, पूण भितरल्यान तावन आमच्या संबंदां विशीं, आमच्या जिविता विशीं हें झूज एके भाशेन घडये चालूच आसा. घडये थोड्यांच्या जिवितांत झूज चालू आसा आपणाचेच घराब्यान. कशे भाशेन वागपाचें ह्या म्हज्या घरच्यां बराबर, जीं समजून समजनात, म्हाका समजून घेनात, म्हजेर बोगलाटां घालतात, म्हाका वायट करतात. कशे भाशेन तांचे लागीं जिवपाचें, राग येता, तांचो विंगास घेवपाक दिसता, रिवेंज घेवपाक दिसता, चान्स मेळटा तेन्ना. कशे भाशेन करपाचें? भितरल्यान एक झूज चालू आसा. थोड्यांक कडेन झूज चालू आसा. एके वाटेन पागार देंवलेलो आसा, दुसरे वाटेन सगळे प्रायसीस वाडटात. भोव करून ज्यो आवयो आसात, घरान रांदतात, घर सांबाळपी आसात, तांकां एक झूज पेटलेलें आसा. एके वाटेन दुडू उणें आसात, दुसरे वाटेन प्रायसीस वाडत आसात, म्हारगाय वाडत आसा. कशे भाशेन जिवपाचें ह्या संवसारान? कशे भाशेन पोसपाचें ह्या भुरग्यांक? कशे भाशेन तांकां शिक्षण दिवपाचें? जोडपी आसात, तांकांय बीन आयज जायतें एक झूज पेटलेलें आसा. एके वाटेन जोडटा जाल्यार दुसरे वाटेन बारीक बारीक वस्तू ज्यो आसात तातूंत टॅक्स कितलें फारीक करचें पडटा. आनी जे कोण व्हडले व्हडले आसात, म्हणजे उद्योगपती आसात, जे कोण फटोवन गेल्यात, तांकां टॅक्स बॅक्स कांयच लागना. आमीच मिडल क्लास कित्याक सोंसपाचें झूज पेटलेलें आसा भितर. आनी आतां खेरीत भाशेन जेन्ना आमी आतां एलिसांवाची तयारी करता आमचो देश, असले वेळारूय जायत्या जाणांक झूज पेटलेलें आसा भितर. कोणाक मत मारपाचें? खंयच्या सरकाराक हाडपाचो? आमच्या गोंयांत आमकां कडेन असलीच परिस्थिती जाल्ली आसा. एके वाटेन असले मनीस आसात जे आपणाचो प्रचार करपाक, प्रोपागंडा करपाक जायत्यो फोटीर फोटी मारीत आसात. दुसरे वाटेन लोकांचें जिवीत जोड करीत आसात. देव, मंदीर आनी असल्यो वस्तू काडून लोकां मदें धर्मभेद घालीत आसात, फकत आपणाक पदवी मेळचे पासत. दुसरे कोणूच वयर चडलेले तांकां नाकाच, सगळे पदवी आपणाच्या हातांत दवरलेले आसात. असले एक वाटेन आसात. जाल्यार दुसरे वाटेन आमकां दिश्टी पडटा जे पयलीं झगडटाले, आतां देश सांबाळचे पासत, वो देशाची लोकशाही सांबाळचे पासत बाराबर आयिल्ले आसात. एलायन्स म्हणला तांणी आपणाकूच, आनी बाराबर येवन सगळे सांगाता मेळून जे कोण दिसता तशें देश एक खत्र्यान आसा असो दिसता तसो तातूंत ते मुखार चल्लेले आसात. त्या बोवाडान आमचे भितर जायते कडेन झूज आसतलें. तांकां पात येवपाचें काय हे जे एलायन्स पण बाराबर आयल्यात ते फाल्यां कडेन फुट्टले, ते धोड न्हू, असल्यो वस्तू जायत्यो आसात. कन्फ्यूज जाल्यार तिसरे कडेन आनीक कोण येयल्ले आसात. आमीच गोंय सांबाळटले, आमचे बगर आनी कोणाच्यान सांबाळपाक जायना. हेर सगळे आसात ते चोर, नागोवणे, उडयो मारपाचे आनी जायतीं उतरां आमीच सांबाळटले. असलेय आसात जे आमी जे भाशेन जेजू म्हणटा पळयात आनी समजून घेयात. आमी पळयलां पयलीं कशे भाशेन जाता तें, कशे भाशेन वोट स्प्लिटींग जाता, कशे भाशेन जे कोण आमकां नाका तेच मागीर जिखोन येतात. आमी पळयलां, हें समजून घेतलां. तरूय आसतना आमचे भितर हें झूज पेटलेलें आसा. तांकां वोट मारपाचो, हांकां वोट मारपाचो काय हांकां मारपाचो? भाव भयणीनो, ह्या संदर्भान आयज आमकां देवाचें उतर काय बरो संदेश दिता. सगल्या परजांक परगट जावंक जाय, तुमी हाचे गोवाय हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी उतरां ती, जंय जेजू खेरीत भाशेन ह्या शिसांक तांकां वेंचून काडल्या उपरांत, तांची तयारी केल्या उपरांत, तांचे बरोबर जियेल्या उपरांत आनी आतां कोश्ट मरण जें तांच्या दोळ्या मुखार ताणें सोंसलां आनी तांच्या दोळ्या मुखार आतां सांगलेलें ते भाशेन तो पुनर्जीवन जाला. हें सगलें केल्या उपरांत जेजू तांकां सांगता, हें सगल्याक पावोंक जाय. आनी हें कित्याक पावपाक जाय? कित्याक सगल्यांक भोगसणें मेळूंक जाय. सगल्यांची जीं घेर्रां चालू आसात भितरल्यान जिविताचीं,
ही घेरां सोंपून सगल्यांक शांत समाधान मेळूंक जाय. ह्या पासत हांव संवसारांत आयलां. आनी देखूनच ही जॉन 3:16 ही उतरां आमकां भोव गरजेचीं आयच्या दिसाक. आनी ही उतरां फकत जी कोण क्रिस्तांव जाल्यार तांकांच न्हू, ही उतरां सगल्यांक, आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक. भोव करून जीं कोण उलो मारतात म्हाका सर्गींची वाट जाणा जावपाक जाय, कशे भाशेन स्वर्गार वचपाचें, कशे भाशेन हें शांत समाधान जोडपाचें. स्वर्गार वचप म्हणल्यार आमी टिकेट काडून वेचिना. स्वर्गार वचप म्हणल्यार आमकां शांत समाधान, सासणाच्या सासणाक आमकां ही शांती मेळपाक कशे भाशेन करपाचें जेजू आमकां सांगता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पेद्रूची खबर आयकता धर्मदुतांच्या इतिहासान. हो पेद्रू तोच तो जाणें म्हणलेलें हांव ताका वळखोच ना. जेन्ना दोळ्या मुखार ताका दिश्टी पडलेलें की जेजू आतां खत्र्यान आसा, म्हाका पळोवपाक जाय, लुहान भितर सरलेलो, हांव ताका वळखोच ना. चूक केल्ली ताणें. पूण आपली चूक मागीर ताणें मानून घेतली आनी परतून जेजू बरोबर उबो रावलो. आनी आतां जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत, पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळ्या उपरांत त्याच जुदेवांक, जांचे भिरांतीन ती दारां बंद करून रावतालीं, त्याच जुदेवांक तांचें पातक तोंडार सांगता, तुमी ही चूक केल्या, तुमी ह्या क्रिस्ताक खुर्सार खिळायला, जिविताच्या घडणाराक तुमी खुर्सार खिळायला. आनी हें पातक आनी हाचें तुमी भोगूंक पडटलें, खास्त भोगूंक पडटली. जाल्यार आमी कितें करपाचें हो प्रश्न त्या जुदेवांनी विचारलेलो. हें सगळें समजून घेतल्या उपरांत आनी तेन्ना पेद्रून तांकांय हीच बोगसण्याची खबर दिल्ली. हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पेद्रू ही चीट बरोवन सांगता, तो आमचो शारोती जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त आमचो शारोती कसो, पातकांचें बोगसणें आमकां दिता. जाल्यार पातकांचें बोगसणें कोणाक? पातकांचें बोगसणें हांकां जे कोण चूक मानून घेतात आनी सर्गींची वाट सोदतात तांकां. ऑटोमॅटीक कांयच ना. देवान आमकां साल्वार करपाक केला, देव बरो, देव काकलुतीचो, तो सदां बोगशिता, वय हें देवा विशीं खरी खबर. पूण हें देवाचें बोगसणें, ही देवाची काकलूत बेस्तीच अशीच काडली, जाय तेन्ना घेतलो आनी गेलो, ते भाशेन न्हू. ती चूक मानून जो कोण घेना ताका ही काकलूत ना, ताका बोगसणें ना. पूण जो कोण आपली चूक ओळखून घेता, वय म्हजी चूक जाल्या म्हज्या जिवितान, म्हज्या घराब्यान म्हजी चूक जाल्या, ह्या समाजान म्हजी चूक जाल्या, हे लोकशायेन म्हजी चूक जाल्या, म्हज्या वावरान, म्हज्या शिकपान म्हजी चूक जाल्या, हें कोण मानून घेता तांकां हें जिवीत आसा. तर भाव भयणीनो, पयले सुवातेर आमची चूक मानून घेवया. जे कोण चूक करीत आसात तांकांय सांगुया, जशें पेद्रून सांगलें. कित्याक ताका सांगलें, तुमी हाचे गोवाय. आनी हाचे गोवाय जावन ह्या शिसांनी ह्या जुदेवांक तशेंच दुसऱ्यांक तांच्यो चुकीय दाखोवन दिल्यो, तशेंच सर्गींची वाटूय दाखयली. आनी ही सर्गींची वाट मानून घेतली तेन्ना तांकां जिवीत मेळ्ळें. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी शिसांची खबर आयकल्या. हे शीस गेल्ल्या आयताराक आमी तांची खबर आयकल्ली. एमावसाचे शीस अशें तांकां आमी म्हणटा. चलोन वेताले, इतलो वेळ जेजू बराबर चल्लेले, 11 किलोमिटरांची वाट. आनी जेजू तांचे लागीं उलयतालो, तांची काळजां उलपतालीं, आनी तरूय तांणी ताका ओळखूंक ना. ते चलत गेले आपल्या कामाक. आनी जेन्ना उंडो मोडटा आसतना तांणी सोमयाक वळखलो, तेन्ना कितें केलें तांणी? त्याच वेळार उठले आनी पत्तून गेले. जरूय रात जाल्या म्हणून ते आतां न्हिदूंक वचपाचे आसले, विसव घेवपाचे आसले, दीस धारीर पडलो. तरूय आसतना ह्याच काळखांतल्यान रातचे रातीक हें येद्दें व्हडलें सोद घेवन परतून आसले तसलेच आनीक 11 किलोमिटर चलोन परते जेरुजाल्याक आयले. भाव भयणीनो, केन्ना बदलो? सगलें काबार जाल्या उपरांत आमी मागीर बदलतले. हो निमाण्या वक्तार आमी मरपाचें आसा, त्या वक्तार आमकां घडये कुमसार मेळटलें, सतेसांव मेळटलें, साल्वार जातलें. असलें चिंतून कोण आसा जाल्यार निसंटन लागीं पावलें, आमचें निसंटन जातलें. असलें चिंतून कोण आसा? मागीर म्हणटा तेन्ना एमावसाचें शीस त्याच वेळार जेन्ना तांकां कळ्ळें हो सोमी पुनर्जीवन जाला, त्याच वेळार येवन ही खबर ह्या शिसांक तांणी सांगली, जे शीस आजून पासून जुदेवांचे भिरांतीन दारां बंद करून आसले. आनी तांकां जेन्ना खबर दिली तेन्ना एक वस्त आमकां थावी जाता,
आजून पासून भियेल्ले आसल्यात तांकां जेजू मेळटा दिसती पडटा तरूय ते ताका अडकना, तरूय ते ताका दुबावता. आनी ह्या पासत जेजूचो प्रश्न तांकां जालो, कित्याक तुमी इतले बिजूड, कित्याक म्हूण तुमी पळोवनूय स्वत मानिनात. हे पळय म्हजे हात म्हजे पांय, म्हाका सासपून पळयात, भूत न्हू हांव. जेजून सांगचें पडलें. आमचो एक फिलॉसॉफीचो प्रोफेसर रायतूरचे सिमिनारींतलो केरीत भाशेन ही एक परिस्थिती उक्ती करून सांगता. तो म्हणटा, हांगासर एक कुड्डेपण ह्या शिसांचेर आयलां. ह्या पासत तांच्यान जेजू दिसती पडटा आसतनाय ओळखूंक जायना. तेंचें एटेन्शन जें आसा तें सारकें ना. इनएटेन्शनल ब्लायंडनस अशें तो ताका म्हणटा. इनएटेन्शनल ब्लायंडनस म्हणल्यार आमचें सैरान ना सारकें, सगळें दोळ्या मुखार आसा, दिसती पडटा, तरी वस्तू समजनात, ओळखूंक जायनात, मानून घेवंक जायना. कुड्डेपण आयलां एके भाशेचें. आनी दुसरे वाटेन भिरांत आयच्या शुभ वर्तमानान हें आमकां मेळटा. ह्यो दोनूय वस्तू जेन्ना आसात, हें कुड्डेपण म्हणल्यार सैराना भायर सरलेलें असलें कुड्डेपण, आनीक ही भिरांत, ह्यो दोन वस्तू आसतना आमच्या दोळ्या मुखार जें कितें घडटा तें आमच्यान पळोवंक जायना, समजूंक जायना. आनी अशें आमकां घडये जायत्या जाणांक घडलेलेंय आसा. थोड्यो वस्तू आमकां समजनात, थोड्यो वस्तू आमकां दुसरे भाशेन मातशे पेंट करून दाखयल्यो आमी फटवता. आतां ह्या दिसांनी एक खबर भायर सरलेली आसा. जायतीं जाणां वालांकिनी वचपाक तयार जाल्लीं आसात. मायाचे 6 तारखेर ट्रेन आसा फुकट. थोड्या जाणांक टिकेटी दिल्यो, थोड्या जाणांक टिकेटी येवपाच्यो उरल्यो, थोड्या जाणांनी विकत्यो घेतल्यात टिकेटी. पूण वालांकिनी सायबिणी मेळपाक वेतात. बरें न्हू वालांकिनी सायबिणी मेळपाक वचपाक, भोव करून फुकट टिकेट मेळटा जाल्यार कित्याक वचपाचें न्हू. जाल्यार घडये इनएटेन्शनल ब्लायंडनस म्हणटा तें आयलां काय आमचेर थोड्यांचेर. कित्याक आमचो बिस्प साहेबूय आमकां हाचे विशीं उगडास करता. चीट बरयली बिस्पान आमकां की आमच्या देसा सवें जी आमकां जबाबदारी आसा ती आमी पयलीं पाडपाक जाय. वालांकीन सायबिणीक आमी आमचें मोत मारपाची जी जबाबदारी आसा, इतली व्हडली जबाबदारी आमचे लोकशायेन, ती सोडून आमी फेस्त करूंक आनी मीस करपाक आनी ती फुकट टिकेट घेवन गेल्ली नाका. जाल्यार समजतात काय आजून आमी कितें चल्लेलें आसा तें? दोळे उगडपाची भाव भयणीनो गरज आसा. आनी जरी तर आमी दोळे उगडनात जाल्यार हें जिवीत आमकां मेळचें ना, जें जिवीत आमचे पासत दवरलेलें आसा. आनीक आमचो बिस्प साहेब आमकां हेंय उगडास करता, हो आमकां एक निमणो चान्स. भोव करून आमचे लोकशाये विशीं, आमच्या देसा विशीं, आमच्या अस्तित्वा विशीं, आमच्या भावार्थे विशीं तें आमी बरे भाशेन जिवंक, उक्तेपणी आनीक आमकां आमचें देसाचें संविधान जें मेकळेपण दिता, जें फ्रिडम दिता, तें आमी बरे भाशेन वापरूंक आनी तें सांबाळूंक एक लास्ट चान्स. आनी ह्या पासत समजूंक गरज आसा. जें कुड्डेपण आमचेर आसा, इनएटेन्शनल ब्लायंडनस म्हणटा तें, सैराना भायर आमी गेल्ले आसा, दिसती पडून आमकां दिसती पडना, आयकून आयकून आमकां समजना, जाल्यार हाचेर आड वचून आमचे दोळे उगडपाचो हो लास्ट चान्स. ही भिरांत सासणाच्या सासणाक काबार करपाची, जी भिरांत आमकां घडये जायत्या जाणांक आसतली. आमचेर केसी घालतले, आमचेर ईडी येतली, आमचेर CID येतले, आमचीं घरां मोडटलीं, आमचीं दुर्गां मोडटलीं, आमच्यो वाटो बंद जातल्यो. ह्यो सगळ्यो भिरांती ज्यो आसात त्यो काबार करपाक एक लास्ट चान्स. ह्या पासत आमी समजोवपाक, ओळखोवपाक आमकां आजून वेळ आसा. देखून एकामेका लागीं उलोवपाक जाय आमी ह्यो वस्तू, एकामेकाक आमी समजावपाक जाय थोड्यो वस्तू. जरी तर आमकां समजना जाल्यार दुसऱ्या लागीं विचारपाक जाय. जे भाशेन तो सैनीक आपूण मरूंक वेता म्हूण जाणा जावन सर्गीची वाट कोण तरी म्हाका सांगत, खालतेपणान विचारलें ताणें. दुसरो जो आसलो तोय खालती जालो आनी ताणें म्हणलें हांवूच नको, पूण हांव नको खरो, पूण हांव जे कोण जाणात तांचे लागीं विचारपाक प्रयत्न करतलो. ताणें बोवाळ मारली आनी विचारलें. तिसरो आसा तो जाणा आसलो, ताणें आपल्या बोळसांतलें रोखडेंच आपलें पवित्र पुस्तक काडलें आनी ही वड ताका सांगली, जॉन खंयची? जॉन 3:16. तुमचें एटेन्शन आसा म्हणटच होप आसा, भिरांत ना. आमचें एटेन्शन घेवया आनी देव जरी तर आमकां इतलो मोग करून आमकां वाटायता, सांबाळटा, जाल्यार ह्या संवसारान जें कितें आयज बारीक बारीक वस्तू घडटात
जी आमकां भिरांत हाडपा सारक्यो आसा, जावं ती घेरां वो जावं जे आमच्या आतां भोंवतणी चलता, भोव करून पॉलिटिकल सिट्युएशन आसा, तातूंत भिवपाची गरज ना आमी. कित्याक आमचो देव आमचे बराबर आसा, जेजू आमचे बराबर आसा. जो कोण मानून घेता तांकां हें जिवीत मेळटा. रुदन कोर, पातक मानून घे आनी जिवीत बदल, सासणाचें जिवीत तुजें. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सोर्पद्विदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, गमेलो आनी ताका निकी पिलो, गमेल्ले मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर्पद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, जिदांची मेल्ल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान जेजूचो अनुभव घेवन आपल्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी जेजूचें खरें गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारान जेजूच्या नांवान वावुरतल्यांक आडकोळी घाली नासतना जेजूचें बरें काम फुडें व्हरून दिवंक आनी संवसारांत बरेंपण हाडूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या जिवितान आमकां जायतीं कामां जायनात तेन्ना, तशेंच कठीण अनुभव मेळटात तेन्ना पासून आमी सदांच जेजूक विस्वाशी आसूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. हॉस्पिटलांत, वाड्यांत वो कुटुंबांनी जायतींच आमचीं भाव भयणी पिडेंत आसात. तांणी आपले पिडेंत जेजूक गोवाय दिवंक आनी ताचे वरवीं तांकां बेगीनच भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. ओगीस रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमी उचारूंक ना ती तुजे दयाळेन तूं आयकून घे आनी आमकां ही देणी फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोने बेडार गीत घेवया. C38, पेज नंबर 44. C38. Should
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत बलिदान आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या नावाक स्वर्गेस बोर मानून घ्या. बापा सर्व देण्याच्या दिणाऱ्या तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दिता आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात वादा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. सुन्याची सुवाली आनी एकाचीतले पियेता कितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तुमी हाचे गोवाय सासनीक जिविताचे गोवाय भाव भयणीनो आमी आनी आमकां आमचो सोमी सदांच्या सदां वेगवेगळे तरेन मेळत आसा. सगल्यो वस्तू आमकां उक्त्यो करून दाखयत आसा. पवित्र पुस्तक वापरून आनीक बरी खबर समजून घेवन आमचें मन उक्तें कर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुजवान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांच्या समारंभान तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. आयज पास्कांचो तिसरो आयतार आनी आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या. सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज तांकां आमचे दिनवास. देव बरें करूं तुमकां. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 24,150 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,490 रुपया. सगळे मेळून
25,640 रुपया. फुडलो आयतार जो येता तो पास्कांचो चवथो आयतार. तो फुडलो आयतार करीत भाशेन 2 प्रांतीक सेमिनारी ज्यो आसात तांचे पासत भेटयल्लो आयतार. 2 प्रांतीक सेमिनार म्हणल्यार खबर आहा तुमकां कितें तें? 2 प्रांतीक सेमिनार म्हणटा ती एक फॅक्टरी. ते फॅक्टरीन पाद्री तयार जातात. तुमचो पाद्रीगार थिंगा तयार जाला आनी हे फॅक्टरीन ताका आमी सेमिनार म्हणटात. 2 प्रांतीक म्हणल्यार आमचे दिओसीसीचे सेमिनार. आमचे दिओसीची सेमिनार आमची रायतुरा आसा आनी मायनर सेमिनरी सालिगांव आसा. आतां आयज मुद्दम हेचेर मातशें इल्लेशें सांगता कित्याक हांव हिंगा आयल्यार आतां 5 वर्सां बरोत येता. आमच्या गांवचो एकूय बीन आजून भुरगो सेमिनारीक आमी दिवंक ना. आमकां पाद्री जाय. कितले पाद्री आहा तुमच्या गांवांत वावर करपाक? कितले पाद्री वावर कोत्तात सद्याक? 2 जाण. एक पाद्रीगार आनी एक पादकूर आहा. त्या भायर पालोटी फादर्स आसात वयर. पाद्रीची सेवा जाय तुमकां, पूण तुमच्या गांवची आमच्या गांवची म्हणटात. हांव 5 वर्सां ह्या गांवचो. आमच्या गांवचे आमी कितले भुरगे दिल्यात पाद्री जावपाक. सेमिनारीन कितल्या जाणांक धाडल्यात वा कितले जाण गेल्यात, कितले जाण उदार जाल्यात आहा एकूय मेजूंक मेळना. दूख भोगता. ह्या पासत फुडलो आयतार जो आसा तो 2 प्रांतीक सेमिनारींक भेटयल्लो आयतार म्हणटा तेन्ना दुबाविरेत तुमचे मदलीं जायतीं जाणां स्कॉलरशिप्स दितात, डोनेशन दितात हें शिकोवप करपाक. पूण आमचे भुरगे आमी आजून दिवंक ना. कोणूय वचना. मागीर अखेरीत भाशेन आमच्या फिरगोजेंतलो एक तरी भुरगो यादनीक जावपाक सेमिनारीन भितर सरपाक आनी तांची आकारणी थंयसर जावपाक. हेर दुसरो आदार आसा तो आमी करचोच. पूण भोव गरजेचो आदार आमी हे जे पाद्री आसात फुडाराचे तांकां आमच्या घरांनी बंद करून दवरलेले आसत जाल्यार मातशी देरां उक्तीं करया आनी तांकां धाडया. फुडार आहा, सगळें आहा. एकलोच भुरगो गडे आसा आतां. छोटा परिवार, सुखी परिवार आनी ना आतां दुखी परिवार जाल्ले आसा सगळे छोटा परिवार जाल्ले कडेन. जाल्यार आमची देरां मातशी उक्ती करून आमच्या त्या भुरग्यांक सेमिनारीची वाट दाखोवया. अशें म्हणचें न्हू. जाय जाल्यार जावं दी फादर तांकां. आमगे कसलीय आडकोड ना म्हणटात तुमचे मदलीं जायतीं जाणां. आमगे कसलीय आडकोड ना. जाय जाल्यार वचती. ते वचों सोदनाय न्हू. पूण तुमी आवय बापायनी तांकां उत्तेजन दिलां, शिकयलां घरान, पाद्रींचेर आड उलयल्यात काय बरें उलयल्यात, ज्या वरवीं तुमच्याय भुरग्यांक दिसतलें आपूण पाद्री जावपाक वयचो म्हूण. हाचे विशीं मातशें चतराय दवरपाक फुडलो आयतार. पूण ह्या आयताराक सावन तयारी चालू करया. फुडल्या आयताराक 2 मिसां. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 8 वाजता. पवित्र संस्काराची भोजवण ह्या म्हयन्याक सकाळचीच जातली बुधवारा दिसाक. तशेंच शुक्रारा दिसा 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण आनीक त्या उपरांत मीस. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. कॅविन क्लिफर्ड डिसुजा, तो पूत रुडोल्फ डिसुजा आनी आपोलिना डिसुजा हांचो रावता सांकवाडे. लग्न जावंक सोदता स्विझल क्रिस्मा फेर्नांडीस हिचे लागीं. ती धूव इनासियो कायतान फेर्नांडीस आनी आंतोनेता मारिडा फिग्रेडो हांची रावता चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडकोड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड हीं तरणाटीं जीं क्रिस्ती कुटुंब घडोवंक फुडें सरल्यात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. निमणो आशिर्वाद दिवचे आदीं ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आतां एलिसांवाची तयारी चालू आसा. एलिसांवाचो दीस खंयचो गोंयचे पासत आमकां? खंयचो? 7th मे. डेट याद रखना. ओके, 7th मे. आनीक त्या दिसाक खंयच वचपाचें प्लॅन करचें न्हू. जावं पिकनिकेक वचपाचो प्लॅन त्या दिसाक नाका. वो भायर वचपाचो, बो करून वालांकिनी वचपाचो एक षडयंत्र चालू आसा. फुकट टिकेटी वांटपाक लागलेले आसा. तें कानार पडलां. बोली पडो नाका तसल्या हितून. तशेंच आतां एलिसांवाची तयारी करता आसतना तुमचो कॅन्डिडेट कोण जातलो, खंयची पार्टी येवपाक जाय हें आतां बरे भाशेन पळोवपाक जाय. सगल्यो वस्तू पळयात आनी समजात. व्हिडियो जे येतात वॉट्सॅपाचेर ते सगळे सारके न्हू. जाय ते आदले व्हिडियो आतां परतून सर्कुलेट जावपाक लागलेले आसात फकत आमकां गुमराह करपाक. गुमराह जायनाकात.
हे आदले व्हिडिओ जावं आमच्या धर्माचेर पासून थोडेशे आड, कोणाक पाद्रींक मारले, कोणाचेर थापट मारले, कोणाचेर मायक मारलो, आदले व्हिडिओ मारूंक ना अशें न्हू, मारलेले आसा घडये आदले, पूण ते आदले व्हिडिओ आतां परतून जावपाक लागलेले आसा. हें गरजेचें न्हू आमकां गरजेचें आमचें संविधान कशें चलता, आमचें जिवीत कशें चलता. आयज मारगाय खंय पावलेली आसा, जॉब्स खंय पावलेले आसात, आयज आमकां उलोवपाक कितलें फ्रिडम आसा, ह्या वस्तूंचेर आमची नदर घालपाक जाय. आनी बरे भाशेन समजून हें नॅशनल इलेक्शन मातशें समजून घेवया, हें लोकल इलेक्शन न्हू, पंचायत इलेक्शन न्हू, आनी आमचें असेंब्ली इलेक्शन न्हू, लिडर बेस्ड न्हू तें. पूण खरीत भाशेन आमचो देश कोण चलयतलो, कसल्याच्या हातान आमचो देश आसतलो हें समजून घेवपाचें इलेक्शन. ह्या पासत ह्यो वस्तू बारकायेन समजून घेवच्यो. सुमार 20 ते 25 दीस उरलेले आसात, समजूंक आमकां इल्लोसो वेळ आसा. तातूंत भितर एक मुद्दो गरजेचो सांगपाक गरजेचो, आमी एकामेका लागीं उलोवपाक. ए आहा नाजाल्यार बी आहा, मोदे आनी कोण ना, पूण वोट फोडपाक थोडे जाण आतां जाय ते आनीक धाकट्यो धाकट्यो कडेन रिजनल पार्टी आसात ते मुखार काडटले, वो कोणाक इंडिपेंडंट म्हूण बसयतले, चोत्राय धरची. ते आमकां कांयच फायद्याचें ना. हे घडये आनीक केन्ना मागीर पंचायत इलेक्शन आसा, वो आमचें ZP इलेक्शन आसा, स्टेट असेंब्ली इलेक्शन आसा, तेन्ना पळोवन घेवया तांकां. पूण आतां सद्याक एक बाजू नाजाल्यार दुसरी बाजू, खंयची बाजू जाय ती तुमी विचून काडपाची. आनी हें समजून घेवपाक एक बाजू कितें करता, कितें केलां, कशें करतात हें समजून घेयात, आनी दुसरी बाजू आतां कितें करपाक सोदता आनी तें जायना जाल्यार आमचें कितें जावपाचें आसा हें चिंतपाचो वेळ हो. म्हणटच जे कोण स्प्लीट करपाक मुखार चल्लेले आसात तांचे लागीं उलोवनूय तांकां आमी समजावपाक जाता. जेन्ना आतां वोट मागपाक ते आमच्या घरान येतले, जो आतांचो सरकार आसा तो जेन्ना मागपाक येता तेन्ना ह्यो बारीक बारीक वस्तू तांकां विचारपाक गरज ना. पूण ज्यो वस्तू आमच्या फुडाराक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या जिविताक लागू जातात तसल्यो वस्तू, त्यो पॉलिसी ज्यो केल्ल्यो आसात हाचे विशीं तांकां प्रश्न करपाक तुमकां सगल्यांक आतां सयेग आसा. हो सयेग तुमी घेवचो आनी जेन्ना तुमच्या घरा लागीं येतात तेन्ना भियेनासतना हे प्रश्न विचारचे. बो करून जे कायदे मुदार केल्ले आसात, आमची जमनीची वाट लायलेली आसा, आमचें गोंय विकून उडयल्लें आसा, आनी जे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट फोर्सान धुकळलेले आसात परजेचेर, हाचे विशीं आमी तांकां प्रश्न करपाक जाय. होच वेळ परतून तुमकां विचारपाक मेळचें ना. जाल्यार बरे भाशेन तयार जावया. झगडीं केस्तांवां नाकात, दुस्मानकायो करून घेयनाकात. जरी तर कोण दुसऱ्यांक, कोण एयाक सपोर्ट करपाक सोदता, कोण बीयाक सपोर्ट करपाक सोदता, एकल्यान विचून काडूंक जाता. फकत समजून घेवचे पासत बरे भाशेन उलोवचें एकामेका लागीं, बरे भाशेन डिस्कशन करचें, शांत समाधान सांबाळचें. आनी पयशांक लागून, दुडवांक लागून तुमचे पर्सनल फेवर घेवपाचो वेळ हो न्हू. म्हाका जॉब दितलो, म्हजे पुताक सिरिसेक लायतलो, म्हजे धुवेक सिरिसेक लायतलो जाल्यार वोट मारता इतलेय जाण आमी. असलें इलेक्शन न्हू हें. तुमचे पर्सनल फेवर घेवपाचें न्हू, तें म्हारग पडटलें. ह्या पासत मातशें चोत्राय धरची, एकामेका लागीं उलोवची. उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20. संसार
संसार